सुमार 10 कोटी रुपया खर्च करून मडगांव पार्किंग प्रकल्प उबारतले, मात ह्या प्रकल्पाच्या टेंडरिंगाचे काम निमाणे टप्प्यान पावला। फुडल्या 8 दिसां भितर ते पुराय जातले अशी माहिती मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन दिली। पार्किंगाचे टेंडर फायनल स्टेजीचेर आहा फिश मार्केटात एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवलाक गेला गव्हर्नमेंटाक ते फाल्यां समज अप्रूव जालें ते 8 दिसां भितर टेंडर जावपाक शकता। प्लॅन दाखयलो मरे सगळ्यांक तोच प्लॅन चेंज करता वयर जागो दवरलो तो रेस्टॉरंटाक दिवपाक टेंडर करपाक आज ताजे 10 कोटी तरी जाता। 5 कोटी पयलीं हांवें दिल्ले तेन्ना 3 कोटी हांवें दिल्ले ते इंट्रस्ट जोरत ताका मागीर 5-5.5 कोटी ते जाले आनी बाकीचे मागीर भितर वयर टॉप फ्लोरा पळय तो जाय जाल्यार तुज्यान तांणी प्रोवायड केला हॉल केला कितें जाय तें करपाक आनी रेस्टॉरंट गेल्यार कितें फरक पडटा रेवेन्यू मेळपाना फुकट तर तें रेवेन्यू मेळटलो मरे भाड्या दिले जाल्यार रेस्टॉरंट सोदता आतां सगळे जाण चलोवपाक। ती बिल्डींग अप्रुवल ऑलरेडी सुडान अप्रुवल दिलां रेनोवेट करपा खातीर सुडाचें अप्रुवल जाल्लें फाटले मिटींग तांकां पयशाचे खातीर तांकां लेटर दिवपाक आनी पयशे डिपॉझीट करपाक ह्या विकान जातलो ह्या विकान ते लेटर तांकां दिलें जाल्यार ते ऑलरेडी करतले पूण इन प्रिंसिपल सुद्दां तें काम घेता।